किंवा मतदारसंघात वोटिंग करपाक आयला सो वोटिंग करप कितलें इम्पॉर्टंट तुमकां दिसता? वोटींग इम्पॉर्टंट आमचो हो लोकशायेंतलो आमचो अधिकार वोटींग करपाचो आनी प्रत्येकान वोटींग हें करूंकूच जाय. कारण आज आमचो म्हणजे भारत देश जो आहा ह्या मतदान किंवा ह्या निवडणुकीच्या संदर्भात कोट्यांनी रुपया खर्च करता, सगळ्यो फॅसिलिटी दिता आनी त्या खातीर लोकांनी ह्यो फॅसिलिटी इतक्यो दिता म्हणून ह्या मतदानाक म्हत्व दिवंक जाय आनी प्रत्येकान मतदान करूंक जाय हें म्हाजें मत. कितें इश्यू बी आशिल्ले कारण लोकांचे कितें कितें एक्सपेक्टेशन आसता सो सरकार येता वयता सरकार फुलफील करता दिसता काय कमी पडटा खंय ना कित्याक आतां म्हाज्या अनुभवा प्रमाणे 1963 पयलीं निवडणूक जाल्ली गोंयांत म्हणजे तेन्नाच्यान आतां पर्यंत जे ह्या पिळो मतदान म्हण किंवा बाकीच्या कॉन्स्टिट्युन्सीनी जे आमदार जावं मंत्री जाता ते प्रत्येक खेपा आपल्या पद्दतीन कितें कितें आश्वासनां दिता. ही सगळीं आश्वासनां तेंचे कडेन पूर्ण जायना. थोड्यांक कितें आसा हे आतां सांगलां हें आपल्याक मेळटा ह्या आशेन ते येता आनी वोटींग करता आनी मागीर ती सांगल्या ती आश्वासनां तेंची पूर्ण जायना. ते मागीर वैफलग्रस्त जाता. तेन्ना आश्वासनां दिता आसतना मंत्र्यांनी किंवा बाकीच्यांनी विचार करून दिवचो जे आपल्याक शक्य आहा तशा पद्दतीन तेंच्यांनी आश्वासनां दिवची, ओगीच आवक्या भायर दिवची न्ही.